आज विशेष तरान आमी या आराधना वेळार मणिपुरांत त्या राज्यांत थंयसर शांती समाधान रास जावचे खातीर आमी मागया। सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमच्या भारतांत विशेष तरान ह्या दिसांनी मागणी प्रतिभटना मणिपूर राज्य खातीर चलोवन आसता। आज आमी तांचे संगी मेळया। ह्या आमच्या धाकट्या राज्यांत थंयसर कितें अशांती झूज झगडें चलोवन आसा हें सगळें रावोन थंयसर शांती समाधान राज जावचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागता आसतना आमच्या क्रिस्ती भोंवडां खातीर आमी मागया। तांचो भवत तांणी जोगतो सांबाळूंक ह्या कश्टा आनवरां मदें आनी प्रत्येक जावन ह्या कठीण तांच्या कश्टांच्या वेळार तसो सोमी जेजू क्रिस्त तांच्या बगलेक रावोवन दी, तांकां सांगात दिवं दी, तांचो भावार्थ जिवो सांबाळून दी आनी ह्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तांकां कृपा दिवं दी म्हणून आज आमी विशेष तरान ह्या आराधना वेळा मागता आसतना ह्या राज्यांत विशेष तरान ह्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतल्या तांच्या गरजां पावतल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया। प्रत्येक जावन अधिकारार आसलेल्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड दिव मेळोवन ह्या राज्यांत शांती समाधान स्थापन करूंक सडीत मापान तांणी वावर करूंक तांकां जाय आसली कृपा सोमी लाभोवन दी म्हणून ह्या आराधना वेळार आमी मागया। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। हालेलुया 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 हालेलुया। काळोखाच्या वेळार उजवाड जा, मरणाच्या वेळार जीव मोसो जा। काळोखाच्या वेळार उजवाड जा, मरणाच्या वेळार जीव मोसो जा। दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, मे म्हाका दिसताना बापोय मोसो जा। दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, मे म्हाका दिसताना बापोय मोसो जा। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। मुझा सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना। दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा, आवराच्या वेळार दोन मोजिसा। दुःखाच्या वेळार पावस तुसा, आवराच्या वेळार दोन मोजिसा। कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा, दुबावाच्या वेळार बोर मोसोसा। कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा, दुबावाच्या वेळार बोर मोसोसा। मुझा
सांगता तुरा ये जेसू तुझे शिवाय जियेना मोच्या सांगता तुरा ये जेसू तुझे शिवाय जियेना हालेलुया 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 Alleluia, 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 alleluia. च्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना मोच्या सांगता तुरा ये जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. ते जेजूक आमी म्हळें, म्हज्या सांगाता तूं राव, तुजे शिवाय हांव जियेना. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तो जेजू आमचे सांगाता हर एका घडये, हर एका दिसाक, हर एका संदर्भार आमचे सांगाता तो रावता. आमच्या जिविताचें बोळ, आमच्या जिविताची सखत तोत्तू जावन आसा. ताचे शिवाय आमकां जिवीत ना. त्या सुमया मुखार आमी आसा. त्या सुमयाक आमी आराधन नामान करन आसा. त्या सुमयाची स्तुती गावन आमी आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे तकले आमी बागावया. त्या सुमया मुखार आमी खालती जावया. आमचे तकले बागावन त्या सुमयाचें आजारपण ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमी वळखून घेतना आमच्या काळजांत थावन त्या सुमयाक आमी नामान करया, आराधन करया, स्तुती करया. आमच्या काळजा मनाचो मान त्या सुमयाक आमी भेटोवया. मोगाळ भवा आनी भयणी, आमचो देव, आमचो जिवो देव, आमचो बळवंत देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. त्या सुमया मुखार आमी खालतें जावया मोगाचें न्हू. त्या सुमया मुखार आमी कितेंच न्हय, आमी किरकोळ म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आनी ह्या धनियाक, धनियाच्या धनियाक, रायांच्या रायाक आमच्या काळजाचो मान नामान आमी भेटोवया मोगाचें न्हू. ते जेजूक आमचे तकले बागावन एक घडी आमी आराधन करया, नामान आमी करया मोगाचें न्हू. पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुझे थंय व्हड म्हाका पयस करूं सोदनाका. पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुझे थंय म्हाका पयस करूं सोदनाका. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय. मनशाकुळाच्या मोगान तूं बरोवन मनीस जाल्लो देव तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसाय. ह्या घडये तुजें आजारपण आमी वळखून घेता. तुका आमी नामान करता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता. तुका आमच्या काळजा मनाचो मान नामान आमी भेटयता.
तूं आमचो देव जिवो देव म्हणलें वळखून घेता हांव. आमचे संगता तो रावताय. आमच्या सुखा दुखान कश्टां आनवरांनी पिडेशिडेन आमच्या बगलेक तूं आसाय. आमचे जिवीत तूं सांबाळन चलोवन व्हरताय. हें सत परत ह्या घडये आमी वळखून घेता हांव. आनी तुका आमच्या जिविताच्या दाताराक धन्याक आमी मान करता हांव, आराधन करता हांव. आमी तुका स्तुती आमी भेटयता हांव. मोगळा जेसू, ह्या आराधना वेळा प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या ह्या भावा भयणीक तांच्या कुटुंबाक तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण करता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद वत. बळ भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष सगळें बरेंपण तांच्या जिवितान दी. तांच्या संगता तूं राव. तांचें जिवीत चलोवन व्हर. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद ओसुमिया जेजू. मोगळा जेजू, आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळा तुज्या पांयां तळा मणिपूर राज्य आमी समर्पण करता. आमच्या मणिपूर राज्यांत आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. थोड्यांच्या स्वार्थ खातीर आजो राज्य उलपोन गेला आनी थंयसर कठीण परिस्थिती उपजाल्या आसता. जेजू, आमच्या भावंडांक, ह्या राज्याच्या सर्व लोकांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. मनशापणान तांकां भर. एकामेका मनशा गौरवान चलोवंक तांकां उजवाड दी. आनी त्या मारीफात एकामेकाचें जिवीत तें मोलादीक म्हणलें समजून तें जिवीत सांबाळूंक तांकां करपा दी. प्रत्येक जावन ह्या राज्यांतल्या स्त्रियांक चलयांक फावो तो मान गौरव दिवन तांकां सांबाळूंक तांकां आदार दी, करपा दी. जी कितें अशांती थंयसर रास करन आसा, जंय कितें राग, द्वेश, क्रोध आज दिसून येता, हें सगळें तूं थांबय जेजू. ह्या लोकांच्या काळजां मोवाळ मोगाळ कर. तांच्या काळजांनी मोग तूं बरसोवया. आनी त्या मारीफात तीं एकामेका जे कितें कोडू घडयता फाटल्या दिसांनी घरल्यांत ते विसरून परत त्याच मोगान एकवटान जियोंक तांकां करपा दी, आदार दी. सोम्या जेजू, प्रत्येक जावन तांचे सांगाता तूं राव. तांचे सांगाता तूं राव. तांची दुकां तूं पुसून काड. तांच्या कश्टां आनवरा वेळा तांच्या बगलेक तूं राव. सोम्या, प्रत्येक जण आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक तांचो भावार्थ जिवो सांबाळूंक, त्या भावार्था खातीर साक्ष दिवंक तांकां करपा दी. सोम्या, ह्या कश्टांच्या वेळार ह्या राज्यांत ह्या लोकांच्या निराशे जाल्ल्या ह्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतेल्या स्वयंसेवकाक आनी तशेंच समाज सेवा करतेल्या मुखेल्यांक तूं सांबाळ. तांकां तूं भद्रती दी. आनी त्या मारीफात ह्या लोकांच्या दिसपट्ट्या गरजांक पावोवंक, ह्या लोकांच्या जिवितांत तांकां बरेपण दिवंक वावरून तांकां करपा दी. सोम्या, सोम्या जेजू, तूं शांतीचो कुंवार. शांती तुजी राज जावं दी ह्या राज्यांत. आनी त्या मारीफात परत थंयसर जे कितें सोबाई एकवट मोग आसलो तो परत त्या राज्यान राज जावं दी. सोम्या, सोम्या जेजू, ह्या आराधना वेळार आमचे संगी राव. सोम्या, आमचे संगी राव. तुजी महिमा आमकां दाखय. तुजे सकत आमकां बगोवंक करपा दी. आनी आमी तुज्या बरेपणान तुका लागीं येवंक आमकां आदार दी. सोम्या, सोम्या, तुका जावं मान आनी आराधन. सोम्या, तुका जावं स्तुती, महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांत पावलो एफेस घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 वखद 4-5 अशें म्हणटा. संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत. केदें व्हरतें भाग आमचें अरियेकल्याचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवान आमकां क्रिस्तांतय विसल्यांत आनी आमकां क्रिस्ताची भुरगीं जावन आमकां ताणें नेमल्यांत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी क्रिस्ताक सेरवाल्ली मोगाचे न्हू, आमी क्रिस्ताची परसा,
आमी क्रिस्तसो लोक आमी ताची जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून तूं जुवांव सोवांचेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ह्या संवसाराची नीत करूंक न्ही, जर्ती करूंक न्ही, ताच्या पुता मारिपात सोडवून लाभोवच्याक. आनी त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां अरियेक लागीं बाचावी करूंक, आमकां अरियेक लागीं सोडवून दिवच्या खातीर. आनी त्या देखून तसो सोडवणदार जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसू जिवोत्तू आजार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. तो सोमी आमचो सोडवणदार हांगासर आसा. त्या देखून जेजू जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 6 ताच्या कुडी रक्ता विशयान वा ताच्या मासा रक्ता विशयान उलयतना सबाजन सोन गेल्ल्या वेळार जेजून सिसांक एक सवाल केलें, तुमी म्हाका सांडून वचूंक आशेतात गी. आनी तो वळू पेद्रो जेजूक कितें म्हणालो, सोमया कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूं जावन आसा ही जिविताची धर, तुजे मारिपाद मेळटा जिवीत. तूं ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां जिवीत दिवच्या खातीर. तुंच सोमया आनी आमी कोणा लागीं वचूं, आमी खंयसर वचूं. तुज्या तसलो जिवो खरो देव दुसरो कोण आसा. वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आज ती उस्त्रां म्हाका आनी तुका लागू जातात मोगाचे न्हू. आमकां दुसरो देव ना, एकच देव मनशा कुळाचो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त. तो आमचो सोडवणदार. आमी ताचे लागीं येवचें मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये, आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळा, दुखा वेळा, बेजाराय वेळा, सोलवणी वेळा, पडण्या वेळार आमकां अशें एकच वखात, एकच वाट सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे थंय मेळचें तें समाधान, ताचे थंय मेळचो तो संतोष, ताचे थंय मेळचें धादोसपण उरल्या खंयच्याय जाग्यार मेळोवंक साध्य ना मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आज आमी परत त्या सोमया मुखार आसा. आज आमी तीच उतरां म्हणयेत सोमयाक, सोमया कोणा लागीं वचूं. तूं जिविताची जर सोमया, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. त्या देखून तुज्या पांयां तळा सोमया आयलां, तुज्या पांयां तळा हांव बसून आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. किर्तन 62 वाक्य 1 आनी 2 त्या देखून म्हणटा, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचे मात्र म्हाका थारान मेळटा. तस्सो म्हजें काडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटे देखून हांव केदींच आलसो ना. वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तस्सो आमचें थारान, तस्सो आमचें काडाप, तस्सो आमचें कोटे देखून तो आसा जाल्यार आमी केदींच आला ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या सोमया मुखार आसा. त्या देखून एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. आमकांत ताच्या पांयां तळे ह्या घडये समर्पण करया मोगाचे न्हू. संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळे आमी हाडया. आमच्या काळजा मनांत कितें दोस्ता, कितें चिन्नां आसात, जावं पुरो कावजेनेची, बियाची, दुखाची, बोगणां, हें सगळें ताच्या मुखार आमी हाडी. आमचें काळीज ताच्या मुखार आमी उक्तें करया मोगाचें न्हू. आमचे कश्ट, बेजाराई, दूख, पिडा शिडा, समस्ये एकसुरपण आमी कितें भोगता आमचे भितर. थोडे बडी ही भोगणां कोणायकी सांगूंक जायना, कोणाय कडेन उलोवंक जायना मोगाचें न्हू. पूण हांगा सोमी आसा मोगाचें न्हू. सोमी आसा. ताचे कडेन आमी कितेंय सांगयेत, कितेंय उलोवयेत. कित्याक हर एक संगती तो आयकूंक शकता. आनी ताणें दिवची बुजावण, ताणें दिवची शांती समाधान म्हाका आनी तुका कोणी दुसरो दिवंक शकना मोगाच्या भावा भयणी. तर पातयेनीन सगळें आमी ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचें न्हू. आज आमच्या देशान घरची, आमच्या बावारी घरची ती घडीतां पळयतना खावजेनी भिरांत उब जाता. मुखार आमचें जिवीत कितें, मुखार आमची परिस्थिती कितें चिंतूंक जायना. पूण सगळीं आमची चिन्नां बेबिरान ह्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया मोगाचें न्हू. किर्तनकार म्हणटा, तस्सो आमचे तारान,
तोसू आमचे खोटे, तोसू आमचे खडाप आनी भद्रती मोगाचे न्हू, ताचे विने कांयच ना. आमी चिंता करन आमी कितेंच बरेंपण जोडूंक साध्य ना. त्या देखून ह्या घडये संपूर्ण तरान ताचेर आमी फातीन दवरया, ताचेर आमी विश्वास दवरया, संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी एक घडी आमच्या कालसा मनांत हांव त्या जेजू कडेन मौनपणी आमी एक घडी उलोवया मोगाचें न्हू. आमचे भद्रती आमचे सर्वस्व जावन आसा त्या सोमी जेजू क्रिस्त त्या सोम्याक आराधन करन नमन करन आमचे जिवीत ताका समर्पण करन आमी गव्या गीत नन्न उसिरिರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 33 33. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मगचनो मुगा भवन आणि बहिणीनो आम्ही प्रस्तावनान सांगले आज आम्ही विशेष तरान मणिपूर राज्य खातीर आणि त्या राज्यांत शांती समाधान रास करचे खातीर आम्ही मागता म्हणून सांगले मग उडास येता आम्ही ह्या दिसांनी पळयत आसतना कितली प्रतिभटने आमचे बोवारी सोलोन आसात सगळ्यांनीतल्यांनी असो उद्देश अधिकारार आसलेल्यांची मनाक उजवाड मेळाचे आणि त्या राज्यांत शांती समाधान स्थापन करूंक तांणी वावर करी जाय म्हणली एकच आशा आणि त्या देखून लोक थंय थंय प्रतिभटने सोलोन आसा आणि थंय घडिल्ल्या त्या गणितांचे खंडन करन आसा असली गणितां करचें न्ही मनशापणाचें थंयसर विक्राप जालां असलीं गणितां ही एक विधान प्रतिभटन करचें पूण दुसरें विधान आनी गरजेचें सडीत प्रभावीक मोगाचें मागणें त्या राज्या खातीर मागणें करचें अधिकारार आसलेल्यांच्या त्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर मागणें करचें हें गरजेचें मोगाचें कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमचो देव तो मेल्लो देव न्ही फातोर न्ही आमचो देव मनशा सांगाता आसचो तो नीज आनी जिवो देव हें चिंतप चिंतून आसतना म्हज्या वतीक उडासाक आयिल्लें पोरण्या सोल्ल्यांतलें गणीत सामुएलाचें पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार थंयसर दावीद आनी गोलियात सगळी ती खाणी वा सगळी ती चरित्रां आमकां थंय वाचूंक मेळटा दावीद मोटवो ल्हान भुरगो अस्कत आबाल भुरगो आनी वो त्या गोलियाता मुखार रावोंक कित्याक तो लोक कस्तो नासलो आनी त्या देखून ह्या गोलियाता मुखार रावोंक तो फुडें सरता तो गोलियात येदो व्हडलो फिलिस्तीगार येदो व्हडलो जीव आनी त्या जिवा मुखार येदोसो ल्हान जीव वचून रावोंक आशेता आनी तो फुडें वेता तो व्हडलो दावीदाचो भाव तो रागार जाता आनी तो आनी भावाक म्हणटा तूं कितें कसो म्हणून म्हाका गोत्ता आसा इल्लोसो सांबाळी तूं आनी त्या देखून हांगा झूज जाता ह्या झुजाची सोबाय पळोवंक तूं हांगा आयलाय पूण ताच्या उपरांत ही खबर दावीद रायाक मेळ्ळ्या वेळार दाविदाची खबर ही साऊलाक रायाक मेळ्ळेल्या वेळार साऊल दाविदाक आपयता वाक्य 32 आनी दाविदान साऊलाक म्हणली उतरां त्या फिलिस्तियाक लागून कोणेंच धैर्य सांगचें न्ही तुजो सेवाक वचून त्या फिलिस्तिया कडेन झुजतलो दावीद साऊल रायाक म्हणटा आनी तो वळो वाक्य 33 साऊल दाविदाक म्हणटा ह्या फिलिस्तियाशी वचून ताचे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांतावनूच एक झुजारी तो येदो व्हडलो मनीस तरणाटपणांतावन झुजारी तूं भुरगो
आणि तो वळू दाविदान दिल्ली ती जाबाब वाक्य 37 तो म्हणता, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आणि आस्वेलाच्या दावलेंतलो वाटयला, तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. दाविदाची पातयेनी बळे, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आणि आस्वेलाच्या दावलातेंतलो सोडयला, तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. आणि तो वळू सावलो दाविदाक म्हणता, ओस सर्वेस्पर तुजे सवे आसो, ओस सर्वेस्पर तुजे सवे आसो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज देवाच्या सक्ते मुखार उरली खंयची सकत रावना. आज आमी मणिपूर राज्य खातीर मागता आसतना आमी आज तितलेन म्हणयेत, सर्वेस्पराची सकत, अगणित सकत आनी थंयसर आसलें वायट सगळें दुस्पाटावंक सकतात आसली ती सकत मोगाचो न्हू सर्वेस्पराची. आनी तारीगून आमी ताका उलो मारया, ताचे कडेन आमी मागया मोगाचो न्हू. हो राज्य आमी ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचो न्हू. आनी एक घडीत निर्गमन पुस्तकांतलें अध्याय 3 वाक्य 7 आमी वाचलें जाल्यार, आतां इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत थंयसर कश्टोन आसली आनी तांकां कश्टा वयर कश्ट, कठीण वजाचीं खामां दिल्लीं आनी ह्या परजेचें जिवीत दुखाचें जाल्लें. आनी हो लोक सर्वेस्पराक उलो मारता. तांणी चिंतलें, सर्वेस्परान सोण सोडला, आमच्या पातकाक वायटाक लागून सर्वेस्पर आमचे कडेन आमचे सांगाता ना. आनी अध्याय 3 वाक्य 7 म्हणटा, सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण पळयलां. तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांत हांव न्हू सुडकां मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला येयलां. पळय म्हणटा, तांचें दूख हांवें पळयलां, तांची बोब हांवें आयकल्या आनी हांव तांकां दुदान आनी मोवान वालतेल्या देशाक आपोवन व्हरच्या खातीर सकला देंवन आयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि देव मैजेक म्हणटा, तर आतां ये आनी म्हज्या परजेक इस्रायेलांक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव तुका पारावेसाचेर धाडटा. आनी ताका धाडलें. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सर्वेस्पर त्या लोकां सांगात आसा, मणिपुराच्या लोकां सांगात आसा, तांची बोव बी ताका पावल्या, तांची दुखी तो पळयता मोगाचें न्हू. आनी तो आज विविध मनशांक धाडला न्ही, विविध मनशां मारिपात तांच्या कश्टांक तो पावला, तांची दुखां पुसून आसा, तांच्या पोटाक खाण तो दिवन आसा. आज कितलेय जण हांवें आयकलें, कारितास इंडिया तांच्या मुखार येदोळूच 2 करोडाच्या सडीत खाण जेवण ह्या लोकांच्या गरजेक आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ती भावनांच्या गरजेक तांणी कुमो केल्या. कुमो करनंत आसा थंयसर जायतो वावर चलोवन आसा. ते मात्र न्ही, विविध संघटना समाज सेवा करतलीं थंयसर वावर करून आसात ह्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, त्या देखून आज आमी सोमियाचेर पातयेवया मोगाचें न्हू. सोमियाचेर पातयेवया ह्या राज्या खातीर, ह्या लोकां खातीर आनी थंयसर आज ह्या लोकांच्या कश्टांक पावलेल्या त्या भावनां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हय, आमी मागया. सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 4-6 म्हणटा, जे सगळें तुजेर येता तसो स्विकार कर, तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भांगार उज्यान घालून तापासतात आनी देवाक मानवातेल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवोस दवर. आज आमी इतलेंच करयेत मोगाचें न्हू. सोंसणीक हाय आमकां कशें भांगार उज्या घालून तापासतात, आज आमच्या भावंडांची आमची तपासणी जातेत आसा. पूण आमी सर्वेस्पराचेर आमचो विश्वास आमी दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. तो ताच्या परजेक ताच्या लोकांक चलयता मोगाचें न्हू. तांची जतन तो करता, ताच्या परजेक तो सांडून घालना. त्या देखून तो किर्तन 90:1 वाक्य 11 म्हणटा, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. त्या देखून सोमयान ताच्या दुतांक धाडलां.
खंडिताचे दूत आसात आणि त्या लोकांची जतन करतात. आणि आज आमी आमच्या मागण्या मारिपात आमचो सांगात या लोकांक आमी दिवया मोगाचे न्हू. आणि वाक्य 1-2 येत किर्तनाची 9 आणि 1 म्हणटात, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. ही उतरां सांगाता म्हणया मोगाचे न्हू. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराचे आणि सर्व पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता, सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. एक घडी दोळे धांबया मोगाचे न्हू. ह्या दिसांनी आमी देखल्लीं, पळयल्लीं, आयकल्लीं ती सगळीं चित्रान ह्या लोकांचे आमच्या मती काडया मोगाचे न्हू. त्या लोकांचें दूख सुमया मुखार पावलां. सुमी तांचे कश्ट पळोवन आसा, सुमी तांकां आदार दिवन आसा. मोगाच्या भावा भयणी, आमचो पातयेनी आमचो विश्वास सर्वेस्पराचेर, आमचो देव तो, आमची भद्रती. तर ह्या घडये त्या सगळ्या राज्याक, त्या लोकांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचे न्हू. जे कोण हे वायट करनासात आजुनी, तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू. सुमी जेजू क्रिस्त कसलोय कठोर मनीस, कठोर मौन काळीज जाल्यार ते मोवाळूंक शकता मोगाचे न्हू. त्या पातयेनीन मागया, त्या पातयेनीन मागया. सरकारा खातीर मागया, अधिकारार आसलेल्या मनशां खातीर आमी मागया. तांणी आनीकी सडीत उर्बेन थंयसर शांती समाधान रास करूंक वावर करच्याक, तांच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आमच्या क्रिस्ती भावंडां कश्ट जाता तांचे खातीर आमी मागया. ह्या कश्टा दगदोनी मदीं तांचो भावार्थ सानिना जावच्या, त्या भावार्थान थीर रावच्या, त्या सुमयाक विश्वासी रावच्याक आनी त्या सुमयाक साक्ष दिवच्याक. सुमी ताका बळवंत करून दी म्हण ह्या क्रिस्ती भावंडां खातीर आमी मागया मोगाळ भवन भयणीनो. आनी प्रत्येक जण ह्या लोकांची जतन करच्या, तांच्या कश्टांक पावच्या, विविध रितींनी आदार सुंच्या, सुदारसूंच्या त्या समाज सेवकांक, बऱ्या मनाच्या मनशांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. तांकां सुमी आनीकी कृपा दिवन दी. आज सुमयाचे दूत थंय जावन आसात, सुमयाच्या नांवान ते मिसांव करनासात थंय. सुमी तांच्या सांगाता राबोवन दी, तांकां आनीकी बळवंत करून दी म्हूण आमी मागया मोगाचे न्हू. आनी आमची पातयेनी आमचो भावार्थ सुमयाचेर आमी घट करया मोगाचे न्हू. घट करया, तिरावया. जर तर इस्रायल परजेक ते कश्ट पळोवन ताणें भायर हाडलें, जर तर दाविदान त्या देवाचेर पातयेनी दवरून त्या लोकांक सुटका दिवच्याक त्या फिलिस्तीनकारा मुखार तो उबो रावलो, गोलियाता मुखार उबो रावलो आनी सुमयान ताका जीक दिली, तर खंडीत सुमी ह्या लोकांक जैत दितलो, ह्या लोकांक सुटका दितलो, ह्या लोकांक बरेपण दितलो. ही आमची पातयेनी सुमयाचेर, आमचो भावात सुमयाचेर त्या देखून ह्या लोकां खातीर, ह्या राज्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. आनी म्हणया सुमया, तुजेर पातयेता, तुजेर हांव पातयेता. ही कश्टाची मोडां आयिल्यांत तूं आसाय, तूं सानिनाय, तुजेर पातयेता सुमया. तुजेर विश्वास दवरता म्हूण त्या सुमयाक आमी सांगया. आनी गावया गीत तुजेर हांव पातयेता, पान नंबर 116. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव
पाथिता जिसू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझी आयल्या वेळा तुझे नाव पाथिता जिसू मोगाळा तू मोजो मोगासो हरिये करचे मागा पावसो तुझे नाव पाथिता जिसू मोगाळा तुझे नाव पाथिता जिसू मोगाळा कष्टाची मोडा मोशे आयल्या वेळा तुझे नाव पाथिता जिसू मोगाळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो, जेजू त्या कुर्साचेर घालताना त्या कुर्साच्या बगलेक आसल्या त्या आवयक आनी मोगाच्या सिसाक आनी प्रत्येक जावन त्या मोगाच्या सिसाक म्हणालो, ही तुझी आवय, ही तुझी आवय. आणि त्या आवयक मोगाच्या सिसाच्या आती दिल्ले दाणे. आणि तीस आज आमची अरियेकल्याची आवय जावन आसा. त्या मुरयेन बरी खबर आडल्या वेळार त्या बडव्या म्हणलें, आपले सुमयाची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आणि ह्याच मुरयेन तिच्या जिविताचे त्या घडयेंत हांव निमाणे घडये पर्यंत त्या कुर्साच्या बगलेन आनी ताच्या उपरांत जाल्यार सोमयाक म्हणलें, तेंत आपले सोमयाची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी काना शहरान जो सोवांजेल 2 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार त्या काना नगरी वायन उणें पडलेल्या वेळार ती सिसांक त्या साकरांक म्हणटा, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा, आपूण कितें न्ही तो. आनी ही मोरी माय आज आमचे सांगात आसा. सेनेकलांत ते सीस बियान कांगाल जाल्ल्या वेळार तांचे सांगाता बसून मागणें गेल्ली आवय ती. आनी पवित्रोत्मो तांचेर देवून धैर्यादीत केल्लो तें घडीत आमकां उडास आसा. आनी तीच मोरी माय हरियेका गांवांत त्या गांवांत त्या कश्टा वेळार ती पावल्या, आदार दिल्या, त्या जाग्यार ती दिश्टी पडल्या, लोकांच्या कश्टा वेळार दुकान दिणें पुसल्यांत. मोगा भवन आनी बहिणीनो, प्रत्येक जावन 18व्या शतमानांत लेपांटो म्हणल्यार त्या जाग्यार तें झुजू जाल्लें क्रिस्तांव सैना मदें आनी तुर्कां मदें. आनी तवळ पाप साहेबान पवित्र सभेक म्हणलें, एकत आमचें बोळ मोरी माय आनी कोंत काडून तेर्स म्हणया, तिचे कडेन मागया, ती आमचे खातीर विनाती करता. आनी तिणें त्या लोकां खातीर त्या युरोप गांवा खातीर मागलें, विनाती गेली आनी क्रिस्तांवांक जैत लाभलें. आनी आजुनूय युरोप क्रिस्तांव गांव जावन उरलो. मोगाचें न्हू. नायजेरियाचो आस्ट बिस्प नायजेरियान कश्टा वेळार ताच्या लोकांक म्हणटा, कोंकण घेया, तेर्स म्हणया, मुरये कडेन मागया, ती आमचे खातीर मागता. आनी तसो आर्च बिस्प म्हणटा, आमच्या देशांत लोकांचे कश्ट उणें जावन आयल्यात, दोनी उणें जावन आयल्या, आमी मागया, आमी तेर्स मागया. मोगाचें म्हणटा आज मोगाचें एकन तेर्स आमी दिवी घालया. तेच मणिपूर राज्य खातीर ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया, मुरये कडेन आमी मागया. पुतान त्या आवयक आमकां दिला, ती आमचे सांगात आसा. आज ती मणिपूर राज्यान ती आसा. आमी केदाळे मागचें वा तिचे कडेन सांगचें उलयतना, तूं त्या लोकांक दिश्टी पड थंयसर. ह्या कश्टा वेळार तुजें दर्शन तांकां दी, त्या लोकांक दी, तूं बुजय, तूं तांकां बुजय माये, तूं तांकां सांगात दी म्हूण आमी केदाळे मागचें तिच्या पांयां तळा.
आज आमी तिचे कडेन मागया मोगाच्यान ती पुता कडेन मागता आज कितें उणें पडलां त्या राज्यान ती भरती करून दिवनी म्हणल्यार पातयेनीन कोन काडया हात वयर घालया एकन तेर्स मोगाच्यान सांगता त्या मुरये सांगता मुरये कडेन आमी मागया आनी जेजू कडेन आमी मागया मोगाच्यान विशेश तरान ह्या मणिपूर राज्यांत शांती समाधान राज करच्या खातीर खंडीत ह्या कोंताक बोळ आसा ह्या तेर्साक बोळ आसा मोगाच्यान आजापां अद्भुतां ह्या राज्यांत घडटलीं आज आमी मागलेल्या वरवीं खंडीत आमचे पातयेनी त्या पातयेनीन हो एकन तेर्स आतां आमी सांगता मागया मोगाच्यान सांगता आमी मागया आनंदसो मिस्तेर आमी म्हणया पांचवो मिस्तेर मुरयेमायक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण करून वार घेता ती सर्गाची संवसाराची राणी ह्या सर्गा संवसाराच्या राणये कडेन आमी मागया ती पुता लागीं विनाती करच्या खातीर ताका सक्कळ आमी हात वयर घालून एकन तेर्स आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निबार नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरयल्ले समितीचे सांगता श्री आमकां तूं सदैव आसदेवी पॉल जोगोसे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वदा आमेन ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या वचनांतले आमकां निवा सोमे सत्म्या सर्ग तुजी काकुटीची अधिगर्स असल्या सर्गारून पाय सुमेस्त आमी उबे रावया मोगाचेनो ह्या कश्टा वेळार ह्या दुखा वेळार आमचें बोळ सकत देवाचें उतार मोगाचेनो देवाचें उतार बुजवून दिता देवाचें उतार धैर्य दिता देवाचें उतार आमकां सांगात दिता आमच्या जिवितान आतां हेच देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता नियाळ करूंक वेता तर ती समोरी माई देवाचें उतार जियेल्ली देवाचें उतार तिच्या जिवितान फळादी केल्ली आमकांय हें देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकां प्रेरण जावं दी
पुता लागीं मागोवन कुरपा आनी जे त्या सिसांचेर तिणें मागोवन पवित्रत्म देवलो आज ती आमचे खातीर मागोवन पवित्रत्म धाडून दिवन ते मुरयेमायची ससाय मागोवन नित्य सहाय माते हें गीत एक चेरान आमी म्हणून देवाचे उतार आयकूंक आमकां समी तयारी करया. पाण संको 145 145. ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ಧಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ಧಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 17व्या वाक्यातावन 19वें वाक्य. सगळ्या जुदेया प्रांतातावन जेरुसलेमा शहरातावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी शिदोन शहरातावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकांचो थंय आशिल्लो. ताची शिकोण आयकूंक आनी आपआपले पिढेंतले गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं. देवसाराचे उपाद्र भोगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातलीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस्त गूण करतलीं देखून तो लोकांसमोर ताका आपडूंक म्हणून उड्डातलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाच्या सक्ते विशयांत. येदोळवरेक आमी 3 फावटी 3 मागण्या जमातींनी नियाळ केला. आयच्या दिसा 4थ्या फावटी ह्याच विशयांत मुंदोरसून आमी वचून आसा. आयच्या ह्या वाचपान आमी पळयता जाल्यार हारी हारींनी लोक जेजू सरशीन येता आनी पयत पुस्तक म्हणटा देवसाराचे उपास भोगतेलीं थंयसर येवन आसात. आनी म्हणटात जेजू थंयसर पयत पुस्तक म्हणटा जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन समेस्तांक गूण करतलीं. म्हणजे थंयसर एक दैवीक सकत आसा ती स्वाभाविक पिढेस्तांकी गूण करनासली. ह्या देवसराच्या उपाद्र भोगून आयिल्ल्या व्यक्तींकी गूण करतली. म्हळ्यार एका तराची थंयसर एक देवाची सकत दैवीक सकत खंयसर व्हडली थंयसर बरेपण जाल्लें आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. हांगासर आमी पयल्या मागण्या समेतर आमी नियाळ केल्लो देव जावन आसा सर्वशक्त देव म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लें. तेच प्रमाणे देव जावन आसा सर्व जाणारी आनी सर्व व्याप्ती म्हूण आमी नियाळ केल्लो. ताजे उपरांत आमी नियाळ केल्लो वो आतां देवाची सकत आमकां कशें पुरा अनुभव करूंक मेळटा म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ प्रारंभ केल्लो. आनी हांगासर आमी पळयलें एक
नियमा वरवीं आनी तत्वा वरवीं येदोळ स्वामी तांचो नियाळ केला. उदाहरण दिवचे जाल्यार थोड्या वेळार दर्या आंथो न्हंयत उदक सुकती आसता भरती आसता थोडे वटे मुस्तू उदक आसता थोड्या घंट्या वेळार थंयसर उदकच दिसना बारी उणें आसता या उदकच सुकोन वता या आंगाक गाय जाल्ल्या कुडले थोडे वटे रगात मुस्तू वळटा तस्सो गाय आनी थोड्या वेळार जाताना सुकती काल म्हणटा थंयसर रगात वळना कूड तीस गाय तस्सो पूण थंयसर एक नियम आसला त्या नियमा प्रमाणे तशें घडटा. आनी आमी पळयलें दुसरो हंत देवाची सकत दिसची ते खंयच्याय नियमा वा तत्वा वरवीं न्ही बगार या नियमांक आनी तत्वांक मिक्कोन म्हणल्यार बरें. उदाहरणाक उज्यांत मनीस उलपून वचचें जाल्यार दानियेल प्रवादी देवा कडेन अत्युत्तम संबंद दवरनासलो मागणें करून वचूं म्हळ्यार ताणें ताचे देवा कडेन मागणें केलें संबंद बरें दवरलें ताका ताजे वटेन सांगत आसल्या तांकां तेगा जाणांक उज्यान गेल्ल्या वेळार थंयसर ते कांय उलपनात ते पुरा मागणें करनाले तांकां कांय उलपना कित्याक देवा कडेन संबंद दवरले आमी दानियेलाच्या पुस्तकांत वाचता. त्याच प्रमाणे वाग आनी शिव आमकां लागाड काडटात मनशांक लागाड काडटात तरी पूण दानियेलाक त्या शिवांच्या दोलीन गेल्यारय ताका कांय जावना ताका खंय खावना कित्याक म्हळ्यार देवा कडेन ताका संबंद बरो आसलो त्या संबंदा वरवीं तो राखलो ताजे देवाची सकत ताका पळोवंक मेळ्ळी. हें दुसरें आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा देवाची सकत कशें दिसून येता म्हणून. तिसरें आमी प्रारंभ केल्लें तें जावन आसा तुजें स्वाभावीक ह्या तत्वांनी नियमांनी संबंदीनी बगार देवान केल्ल्या सोल्ल्या प्रमाणे देवान केल्ल्या सोल्ल्या प्रमाणे थंयसर आमी पळयलें त्या सोल्लो खंयसर आसा थंयसर अजापां घडटात. ह्या ताच्या सांगाता कोण वता त्या सोल्ल्या संगी सोल्लो कोण तो फॉलो करता ताका त्या मनशाक अजापां जातात. ताणें देवा कडेन संबंद दवरल्या खातीर न्ही ह्या थंयसर नियमां ह्या तत्वां आसा देखून न्ही बगार थंयसर एक सोल्लो आसा त्या खातीर देवाची सकत आनी अजाप आमकां पळोवंक मेळटात. आमी पोर नियाळ केलो अब्रामाक देवान आपयलें तरी देवा कडेन सोल्लो आसलो तरी ताका पाटलाव केलो लोट ताजे सांगता समृद्धी भयंकर समृद्धी जोडटा आनी केदाळा लोट ह्या अब्रामातावन भायर वता आनी तो स्वतंत्र गांवाक वचून रावता. ते सोदोम गोमोरा शहर नाश जाता आसतना खाली हातांनी तो फाटी येता तो लोट फाटी येता. हें आमी आदल्या जमातेर नियाळकान रावयल्लें. आतां मुंद वरसून आमी हें कित्या खातीर सोल्लो एक करार म्हणटा आमी ह्या सोल्लो म्हणटा हांव कित्या खातीर तो म्हत्वाचो कशें ती आमकां सकत दिता म्हणून आमी आतां नियाळ करता. कीर्तन 89 कीर्तन 34 वाक्य म्हणटा म्हजो करार हांव कितेंच मोडचो ना दिल्लें उतार हांव फाटीं काडचो ना. म्हळ्यार खंयसर करार ह्या सोल्लो आसा तो सोल्लो एपटी जाल्या उपरांत देव तें फाटीं काडना देव तें खंडी जावन जारी काडटा. त्या देखून तो सोल्ल्याक मस्तो म्हत्व आसा. जेरेमिया प्रवादी 33 अध्यायान 25 आनी 26 वाक्यांत म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा दिसा कडेन आनी राती कडेन हांवें सोल्लो स्थापीत करूंक नातुरलो जाल्यार हांवें आकाशाक आनी पृथ्वेक नियम दिवंक नातल्लें जाल्यार तेन्ना मात्र म्हज्या जाकोबाचे आनी म्हज्या सेवका दाविदाच्या संततेचो तिरस्कार करूंक जायत आनी अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या कुळये पासत तांच्या वंशजा मदल्या अधिपतींक विसून काडिनासतना रावोंक जायत. कित्याक हांव तांची देशा बदलितलो आनी तांची दया करतलो. कित्याक तर हांगा म्हणटा हांवें एक सोल्लो केला तो सोल्लो म्हाका मोडूंक जातासतना त्या देखून हांव थंयसर ह्या जाकोबाच्या ह्या दाविदाच्या संततेक हांव तिरस्कार करिनासतना तांकां कितें जाय तें हांव दिता म्हणटा. कित्या खातीर सोल्लो केल्ल्या खातीर तांच्या संततेक जाकोबाक न्ही दाविदाक न्ही पूण तांचो पाटलाव करन येताल्या तांच्या संततेक थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा तांच्या खातीर हांव हें बरीं कामां करता म्हणटा. परत आमी पळयता
थंयसर उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता 17व्या अध्यायांत 19व्या वाक्यांत पयलें देवान केल्ल्या त्या सोल्ल्या विशयांत देवान ताका जाप दिली ना तुजी बायल सारा म्हळ्यार अब्रामाक सांगता तो सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इसाक म्हूण नांव दिवंक जाय हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो एक सस्नीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव तासो आनी ताजे उपरांत येतल्या संततेचो देव जातलो पळय हांगासर अब्रामा कडेन एक सल्लो करता तुका एक माथरो जाल्यार वय तुजी बायल माथरी जाल्या वय जाल्यारय तुका हांव भुरग्यां दिता ह्या भुरग्या लागीं हांव सल्लो करता आनी ताच्या संततेकी हांव आशिर्वाद करता आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाच्यानो ह्या सल्ल्या वरवीं उत्पत्ती ग्रंथांत 26व्या अध्यायान 12वें वाक्य आमी थंयसर पळयता इसाकान त्या प्रदेशान बी ओंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वंट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार इसाकाय मस्त मागणें करचें ह्या देवाचो थाळ आयकून त्या थाळ्या फाटल्यान वेचें ह्या देवा कडेन भारी एक उत्तम संबंद दवरचें म्हटलें काही आमकां वाचूंक मेळटा आसतना तरी पूण स्वाभावीक रितीर फळाक एक कोंडो फळ येयचें जाल्यार बियाक एक कोंडो फळ येयचें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका 100 वांट्यांनी फळ आयलो कित्याक थंयसर एक सल्लो आसलो देवान केल्लो सल्लो आसलो ह्या स्वाभावीक नियमा वरवीं वा तत्वा वरवीं न्ही स्वाभावीक नियम आनी तत्वा वरवीं एकच वंटो फळ येता ह्या आनी कांय विशेश तरेन देवान संबंद दवरला म्हणल्या खातीर न्ही तसलो संबंद दवरलें आमकां त्या पयत पुस्तकांत विशेश तरेन त्या अब्रामा बरें जावन त्या इतर व्हडल्या प्रवादी बरें भारी एक त्याग केलो खंयसरी कांय दिसता ना तरी पूण ताजे लागीं एक सल्लो आसलो त्या खातीर ताका 100 वांट्यांनी फळ येता उपरांत येता थंयसर जाकोब आमी पळयता जाकोबा कडेन केल्ल्या सल्ल्या विशयांत उत्पत्ती ग्रंथांत 28व्या अध्यायान 13 ते 15 वाक्यांत पळयता सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय अब्रामाचो देव आनी इसाकाचो देव ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततेक हांव दितलो धरणीर आसल्या धुळीच्या कणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमेक आनी उदंतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतले तुजी आनी तुज्या संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो पळय हांव तुजे सांगाता आसा खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो तुका बसयल्लें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना हांगासर आमी पळयता अब्रामा कडेन आनी इसाका कडेन केल्ल्या सल्ल्या वरवीं ताच्या संततीक करता म्हणून ह्या जाकोबा लागीं सर्वेस्पर देव सल्लो करता इसाकान कांय एक व्हडली भाली भेटयल्ल्या वेळार कांय केल्लें न्ही ह्या ताणें कांय उपास रावन भारी व्हडलें मागणें केल्ल्या खातीर देवा कडेन संबंद दवरल्या खातीर आश्वासन न्ही ह्या सामान्य तरेच्या तत्वां ह्या नियमा खातीर न्ही भगार पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव जाकोबा कडेन ताच्या संततेक तो आशिर्वाद तो बसयता थंयसर ह्या आशिर्वादा वरवीं कितें जाता पळया आमी पळयता निर्गमन पुस्तकान 2ऱ्या अध्यायान 23 ते 24 वाक्यांत इस्रायलाचो लोक गुलामपणांत आसलो आमी खंयसरी आमी जाणाव थंयसर इस्रायल इजिप्तांत आसतना तांकां अन्न बल्यो होम बल्यो तशें पुरो भेटोवंक जायनातलें आनी ती इजिप्तकारांच्या देवा सांगाता इजिप्तकारांच्या लोकां सांगाता ती एक जावन थंयसर जियोन आसली आनी थवळ ते कश्टताना आमी जाणाव मोयजे वचून म्हणटा ना आमकां आमच्या देवाक एक बली भेटोवंक जाय त्या खातीर आमी सगळो लोक वेता म्हणून म्हळ्यार त्या थंयसर आमकां भेटोवंक जायना हांगासरतलें पुराक वातावरण ना आमकां बली आनी भेटोवंक आमकां जाय आनी आमी जाणाव ते फाटल्यान आयिल्ले जाल्यार ते कितले मोयजे पुरपूर नासले आमकां तेंत जायतालें तूं हांगा काल्या काडलें कोल तुजो देव तो खंयचो देव पुरो कितलें सवालें विचारलें आमकां गुत्त आसा म्हळ्यार हांव कालें सांगता म्हळ्यार तो इस्रायलाचो लोक देवा कडेन उत्तीम संबंद दवरनासलो म्हणून न्ही पूण तो कश्ट जालो देखून
सर्वेस्वर देव म्हणटा या निर्गमन दुसऱ्या अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्यान म्हणटा इस्रायल लोक आनीकय गुलामपणान वळवळतलो ताणें आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरशेन पावली. देवान ती आयकली आनी आपणे अब्राहमा कडेन इसाक कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो आपल्या उगडासा काडलो. तांची बोब आयकली सोमा ताणी बरो संबंध दवरला तांचे कडेन सल्लो करतो देव. उडास दवरा हांगासर या इस्रायल तांकां कित्याक त्या गुलामपणान सुटका दिता कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा आपणे अब्राहमा कडेन इसाका कडेन जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो देवाच्या उगडासा केलो आनी ह्या सल्ल्या खातीर हे जारी हाडच्या खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा मोइशेक देव दिश्टीक पडटा आनी ताका उपयोग करता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत 34 अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा मोइशेक मोडे उलोवन म्हणटा सर्वेस्परान म्हळें पळय हांव तुजे कडेन एक सल्लो करतां खंयच्याय देशांत वा राष्ट्रांत केदिंगस करूंक नातले तसलीं अजापां हांव तुज्या लोकां मुखार करतलो. तुजे भोंवतणी आशिल्लो सगळो लोक सर्वेस्पराचीं कृत्यां पळयतलो कित्याक तुजे उद्देशी हांवें तें कितें करूंक येवजिलां तें खरेंच विचित्र. जें कितें आज हांव तुका सांगतां तें तूं मोतीन दवर. अमोरितांक कानानगरांक हितीतांक फेरिजीतांक हिवितांक आनी जेबुसितांक हांव तुजे मुखार भायर धांवडायतलो. तुमी वेतात त्या देशाच्या निवाशा कडेन कसलोच सल्लो करिनाशे रावोंक सत्राय घेया कित्याक तो तुमकां मांडलेलो पास जायत. तुमी तांच्या वेदींचो नाच करूंक जाय तांच्या पुजे पत्रांची फूट करूंक जाय आनी तांचे पवित्र कामे मोडून उडोवंक जाय. हांगासर पळया सर्वेस्पर देव मोइशे कडेन उलोवन म्हणटा हांव म्हज्या दवरल्या सल्ल्या खातीर हांव आतां अजापां करता. तुमी कालें करूंक जाय तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार मस्त अजापां करता न्हय. तुमी म्हजे कडेन कांय व्हडलो एक संबंद दवरला म्हूण न्हय पूण हांवें अब्राहमा कडेन इसा कडेन जाकोबा कडेन एक सल्लो केल्लो आसा. तो सल्लो हांवें जारी काडूंक जाय त्या देखून हांव अजापां करता. जावंक पुरो त्या दर्या त्या उदक तांबडें जालें ह्या विविध कर्ग आयलीं हें आमी जाणाव मुस्तुबडे आमी हर एका पस्का फेस्ताच्या शर्मा वेळार आमी आयकता वाचता मुस्तुबडे वाचला आमी कितें पुरो कर्ग आयलीं कळ्ळें पुरो अजापां जालीं म्हणून. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार ती स्वाभावीक रितीर जाल्ली न्ही तत्वा प्रमाणे जाल्ली न्ही. ह्या इस्रायल लोकान देवा कडेन विशेश तरेचे संबंद दवरल्या खातीर न्ही बगार अब्राहमा कडेन इसा कडेन जाकोबा कडेन केल्ल्या सल्ल्या खातीर तें उगडासा खाण सर्वेस्पर देव हांचे खातीर न्ही जाल्यार ह्या सल्ल्या खातीर विविध अजापां करता. इतलीं अद्भुतां करता की थंयसर तो भायर हाडूंक तो पळयता ह्या लोकांक थंयसर तो भायर हाडून येता आनी म्हणटा हांव तुमकां भायर हाडून येता. आतां वचून भायर हाडल्या खुशी जावन थंयच्या लोकां कडेन तुमी सल्लो ह्या एग्रीमेंट करनाकात आनी तांच्या देवा फाटल्यान धांवनाकात तांचे ओटू एक जायनाकात मिक्स जायनाकात. उडास दवरा हांवें तुमकां भायर आपोवन हाडचें म्हज्या सक्तीन म्हज्या सल्ल्या खातीर. देखून आनेक सल्लो तुमी करूंक वचनाकात. आज कालें म्हणटा आमी वांची रीत पळय जाय आमी पुरा सगळो वेळ देव देव म्हळ्यार जाता की आमी खंय म्हणी आमी कांय म्हणीक एडजस्टमेंट जाय अहलें पुरो आमचें चिंताप. उडास दवरा मोगाचो न्हू आमी नव्या सल्ल्यांत आसा हांव देवा कडेन संबंद दवरच्या ह्या नव्या सल्ल्याक आमी मुखल्या दिसांनी नियाळ करता आसतना येता. तो सल्ल्यांत आमी आसता आसतना आमी अनेक तरेचो सल्लो उरल्या व्यक्ती कडेन उरल्या मनशां कडेन उरलें संबंद जोडूंक आमी करूं येत की आनी त्या खातीर हांव तूं पावर बगना सखत देवाची सखत आसा आमी सांगता इतले पूर अन्याय जाता कित्याक कांय जायना आमच्या जिवितांत कित्या खातीर जायना कित्याक म्हळ्यार आमी तो सल्लो त्या नवो कितें देवा सोम्यान जिजून केल्लो सल्लो तो आमी पाळून आसा ओंगी त्या सल्ल्याचो अनुभव आमी जोडून आसा ओंगी. थंय आमी पळय जाय पडटा खाली थंय कितें जाता हें कितें जाता म्हणचे बरें न्ही रांदचें कोणेंगी बरें रांदून दवरल्या उपरांत लास्ट येवचें तातूंत तें सड जालें हें सड जालें म्हूण सांगचें. आमी रांदूंक वचना आमकां रांदूंक कळना अनेकले केल्ल्यान तें समाना म्हणटा. तशेंच आमी देवा कडेन तो सल्लो दवरना
देवाक सवाल विचारचे तें कितें तें त्या पुरा गांवांत तशें जाता ह्या गांवांत कशें अशें जाता हांगा कित्याक इतले जाण मरतात थंय कितें भुरगे मरता थंय कित्याक दुबळो आसता ती पुरो सवालां विचारची सवाल हांगासर उडास दवरया देवान करच्या सोल्ल्याक म्हत्व आसा देखून मुस्तू अजापां थंयसर घडटात आनी हाचे वरवीं मुस्तू बरेंपण जाता देव केदाळे आमी कितलोय पाड केल्यार जर तर सोल्लो केलो जाल्यार आमचे तो खाडी ना पयत पुस्तक म्हणटा लेवी शास्त्राच्या 26:44 वाक्यान म्हणटा तरी पूण ती आपल्या दुस्मानाच्या देशांत आसतना हांवें तांचो तिरस्कार करचो ना वा तांचो पुरतो नाश करचे तितलो आनी म्हजो सोल्लो फाटीं काडचे तितलो तांचो कांटाळो म्हाका येवचो ना कित्याक हांव सर्वेस्पर तांचो देव हांवें राष्ट्रा मुखार इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो सोल्लो करून हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो म्हूण सांगिल्लें त्या सोल्ल्याचो उगडास हांव तांचे बसत दवरतलो सोल्लो खंयसर आसा त्या सोल्ल्या खातीर विविध रितीचे अजापां करून देव सकत दाखयता आनी रक्तान सांबाळटा खोटेपण आदारल्यार त्या खोटेपण त्या मोतीक घेनासतना देव आमकां तो राखून व्हरता नेक्स्ट आमी ह्या सोल्ल्या पेटीच्या विशयीन आमी मुंदोरसिल्ल्या मागण्या समत्र आमी नियाळ करतले हांव हें कित्याक आमी इतल्या डीप ह्या संगतीन येता म्हळ्यार मोगाच्यान उडास दवरा मुस्तुबडी आमकां सवालां उपजातात देव इतलो शक्तिवन जाल्यार कित्याक अशें जाता कित्याक तशें जायना कित्याक कोणाच्या जिवितांत अशें जावन आसा ह्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरूं जाय देवाची सकत कशी वळटा म्हणलें ज्ञान आमकां आसा जाय केदाळा देवाची सकत कशी वळटा आनी केदाळा वळटा आनी कशी ते चड या कशी उणें सकत वळटा ताजें ज्ञान येयलें जाल्यार असलें सवाल आमी विचारना या कोणी सवाल विचारल्यार आमकां जाप दिवंक जाता त्या देखून येदोळसो आमची 4 हप्ते आमी ह्या मागण्या जमातींनी करशिल्ले मुखल्या मागण्या जमातींनी आचिके विशयीन डीपर आमी येतले हांव ह्या वरवीं थोडी म्हणी आमी जाणवाय सक्कडे हांव सांगूंक गावचें ना थोडी म्हणी आमी जाणवाय आमी जोडटले हांव ह्या मुखांतर आमी मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत देवाची सकत अनुभव करूंक या हेरांक त्या विशयीन म्हायती दिवंक आनी बुजवण दिवंक आमी शकतले हांव त्या देखून आमी देवा लागीं मागया आयच्या दिसा सर्वेस्पर देवा तुजी सकत आमकां अनुभव करूंक आमच्या भोवऱ्याच्या लोकांक अनुभव करूंक आमकां कृपा दी आमकां ज्ञान दी आमकां त्या विशयींत म्हायती दिवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा लाभय म्हणून आज आमी देवा लागीं मागया आमीन. सर्गींच्या बापा तुजे समोर आमी जमल्या आमकां तुजो आसरो लाभय तुज्या आश्र्यान जियोवचें भाग फावो कर आनी हर एक तरेचे अंधकाराची बंधनां मोडून घाल म्हण मागता मोगळा सुम्या समर्पण करता मणिपूर राज्य तुज्या हातांत ह्या राज्यान जावचे सर्व तराचे अन्याय अनित तुज्या पांयांतळी समर्पण करता सोम्या थंयसर जावचो हर एक तराचो हिंसाचार तुज्या पांयामळी समर्पण करता सोम्या मनशा जिवाक मोल नातल्या बरी देखच्या एकामेका द्वेष वंगच्या एकामेकाचो जीव काडूंक प्रयत्न करच्या अत्याचार आनी इतर तरान क्रूरपण दाखोवच्या लोकांची काळजां मना तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर सोम्या तुज्या दैवीक आशिर्वादांनी तांचे थंय परिवर्तन हाड सोम्या आनी तुजें हजरपण तांच्या जिवितान आसा कर म्हण मागता मोगळा सोम्या समर्पण करता संबंधीत राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या हातांत तांणी तांकां मेळिल्लो अधिकार लोकांच्या बऱ्याकपणा खातीर गळसूंक तांची मनां उजवाडाय सोम्या तुजे पवित्र आत्म्याचे हजरपण तांचे थंय आसा कर आनी तांच्या थंय आसचे ते क्रूरपण तांकां तांच्या मुखार जाल्लो अन्याय दिसनातल्या बरें तांणी करचो तो वेव्हार सोम्या संपूर्ण तरान बदला म्हण जावंक तुज्या आत्म्याची सकत तांचे थंय वत आनी तांणी स्पंदन करूंक आनी सारक्या तरान हर एका मनशाक
गौरव दिवंक मनुष्य जीवाचे मोल जण जावंक जायसची कृपा लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हरबा शरबा बाबा बाबा बा हिलमा शकरा बरा 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 बा रित्राश करे मा याला ला शबक्तला मा शरारारारारा सोम्या तुझ्या पवित्र रक्ताचे संचलन थैसर असलेल्या हर एका लोकाचेर वळई सोम्या आल्या मा शरारारारारारा हालेलुया केप्पे जाल्ले तांचे कान तू उगड सोम्या आणि तुझो ताळो आयकोंक तांची मोत तांचे काळीज आणि तांची कूड परिवर्तन कर समय हाला बाशरारारारारा हिला माशरारा डी 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 रारा थर माशरारा डी 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 रारारारारा हालेलुया 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 Alleluia, alleluia. Servis poral karti kara, alleluia, alleluia, alleluia. Servis poral stuti kara, alleluia. Servis poraci stuti kuruya. महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा Alleluia, alleluia. Servis pora स्तुति करा, alleluia, alleluia, alleluia. Servis pora स्तुति करा, alleluia. कष्टातेलांचे कष्ट हाळू करता रडतेलांचे दुःख पुसून बुसून दिता कष्टातेलाचे कष्ट हाळू करता रडतेलाचे दुःख पुसून बुसून दिता बारादीक वसन आमचे तोबा वयता बारादीक वसन आमचे तोबा वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता Alleluia, alleluia. Servis pora स्तुति करा, alleluia, alleluia alleluia Servis pora स्तुति करा, alleluia. सुकनकदा सरते नितळ उथा पियेव कामकां तोला भयता सुकनकदा सरते नितळ उथा पियेव आमकां तोला भयता बुकेल्या परजेची बुकतां बयता बुकेल्या परजेची बुकतां बयता सर्गीच्या जेवणान तादोस करता सर्गीच्या जेवणान तादोस करता Alleluia, alleluia. Servis pora स्तुति करा, alleluia, alleluia, alleluia servis pora स्तुति करा alleluia 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 masha bara 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 ba alleluia 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 abari bara bara basha bara 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 ba alleluia 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 masha kari re 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 holy atma bara 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 ba 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 hila ba 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 shabakale ra 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 hila dare shala la 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 masha re 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 hallelujah 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 Jesus break every bondage salama re 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 hallelujah la 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 masha ra 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 hallelujah hallelujah ra 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 re 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 hallelujah masha re 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 hallelujah ra 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 hallelujah ra 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 masha ra 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 re re ra 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 hila masha ra 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 hallelujah masha kare bara 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 hallelujah hallelujah सर्गींच्या बापा
तुझी दैवीक मजत हर एका गरजेवंतांक पावय बापा. पिडेस्तांक भलायकी दिवन आशीर्वादसी बापा. अशांती असलेल्यांक समाधान दिवन आशीर्वादसी. हर एका नांदिश्च्या सत्तेच्या बंधनाक वळख जाल्ल्यांक सुटका तुला पै. कामानातलेल्यांक कामा फावो कर. कुटुंबांनी एकामेका मानस्ताप आशिल्ल्यांच्या कुटुंबांनी समाधान संतोष राज करी शंकर. तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन कर बापा. तुवें ह्याच उद्देशा खातीर तुझ्या पुताक ह्या संवसारी धाडलोय. तुझ्या भुरग्यांच्या मोगा खातीर धाडलोय सुम्या बापा. आणि ते बलिदान, ते दैवीक बलिदान आणि ताचो प्रतिफळ हर एकल्यानी जोडच्या पासून खंयसर परिवर्तनाची गरज आसा थंयसर परिवर्तन येवंक तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेक धाड बापा. आणि हर एकल्याक तूं आपण परिवर्तन कर म्हण मागता. स्वामी जेजू आमच्या काळजांत येवन वस्ती करूं आणि आमची काळजां त्या हर एका मनशाच्या गरजेक स्पंदन करची काळजां जावन मारपाड करूं. आणि तशेंच गरजेवंताक आधार दिवंक हर एकल्याची काळजां मना आपल्या दैवीक सत्तेन आपण परिवर्तन करू म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हबरा बरबा शबरा बरबरा बरे बरी शुकलाबा लबा 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 शरा रा 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 रा. हालेलुया 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 हरा रा रा रा. हालेलुया 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 हालेलुया. द्रव्यांत सुटका जोडूंक कुटुंबाची प्रार्थना करनासात आणि स्वामी जेजू ताका त्या सवयेतावन भायर येवंक कृपा दिता म्हण बसयता. हालबा शरा रा 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 हिल शरा रा 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 रा. दैवीक हजरपण जो दैवीक हजरपणा खातीर थोडे मागणे करनासात आणि दैवीक पवित्र आत्म्याचे प्रेझेन्स तांच्या जिवितांत हांव आशा करता म्हणटा. स्वामी लाबाशाक थला माई थला थला हरबाई थला 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 रूपत्री मार शरा रा 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 रा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. होली आत्मा ब्लेश 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 शरा ब्लेश शरा ब्लेश शरा. होली हीलिंग पॉवर एत्रंबरेश खलाया ला 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 मा शरा रा 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 अरा रा रा. सबारांच्या जिवितांत सोम्याचे हजरपण आशा करना. सोमी आपल्या आत्म्याच्या सत्तेन बरता म्हणले बसवणे दिता. आमेन. समेस्त मी दिंबी गेल्या मगच्या आमचे दोन्ही हात वयर बांदरया या घडये आज आमी विशेष तरान मणिपूर राज्य खातीर मागून आसा. परत आमच्या कुटुंबा खातीर आमची ते सवा कोणे आमचे लागीं मागून सांगल्या तांचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागतना परत एवढी हे दोन्ही हात त्या मणिपूर राज्य ते आमी उबा अंदरया मोगाच्यान पत्येनीन भावार्थान उबा अंदरया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्मो त्या राज्याचेर देंवोवन दी. त्या राज्याच्या कोनशा कोनशांनी खंयसर अशांती अन्याय आनीत चलोवन आसा दोगदोनी तो लोक बघून आसा थंयसर बरेपण वालच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याची मजत करपा वालच्या खातीर ह्या राज्याचें रूप नवें जावचे खातीर परत आज आमी मागया मगाच्यान पातयेनीन भावार्थान हे दोनी हात आमी उबा अंदरया. साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय उबा अंदरतना प्रत्येक जावन हे दोनी हात मणिपूर राज्या खातीर आमी उबा अंदरया आनी त्या राज्यात शांती समाधान रुथा जावच्या खातीर आमी मागया मगाच्यान मागया. आनी सर्व अधिकारार आसलेल्या मुखेल्यांनी राज्य सरकार केंद्र सरकार ह्या मुखेल्यांनी सांगता थंयसर हे शांत समाधान राज जावच्या खातीर वावरूंक सडीत गामान दिवच्या खातीर तांकां मोती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मगाच्यान आमी मागया. पवित्र आत्मो देंवोवन दी त्या राज्याचेर
ताचे रूप नवें करून दी. राग द्वेष आसलो तो पयस करून दी. मोग त्या मनशाच्या काळजांनी भरून दी. शांती समाधान थंय राज जावन दी. मग विशेष तरान आमी मागया मगाच्यान. या कडेन विशेष तरान पातयेन भावार्थान आमी मागया मगाच्यान. त्या राज्याच्या कोनशा खातीर आमी मागया मगाच्यान. आमचे मागणे तुमी आयकता. ताच्या पवित्र आत्म्या वत्ता मगाच्यान. आनी वो पवित्र आत्मा त्या राज्यांत वाळोवन दी हर एकल्याच्या काळजा मना आपडून दी. वो पवित्र आत्मा ती मोवाळ करून दी, मोगाळ करून दी. मनशापणान एकामेका वळखूंक करपा लाभून दिवन या घडी आमी विशेष तरान मागया मगाच्यान. Sergintam devon e povitra. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit on the people of Manipur. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. Through your Holy Spirit, Lord. Anoint them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, come. Jesus, pour out your Holy Spirit on this state, Lord Jesus. Pour out your Spirit on the corner of all, each and every man's heart. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Touch through your Holy Spirit, Lord. Bless them, Lord Jesus. पवित्र आत्म्या ये देवन या राज्याच्या हर एका कोनशा म्हणल्यावर हर एका मनशाच्या काळजात देवानी ती मोवाळ कर, मोगाळ कर. मनशा भरलेली काळजां कर. एकामेका मोगान ओळखूंक कृपा दी. ये पवित्र आत्म्या देवन त्या काळजांचो द्वेष, मोसर, हागे, बारीकपण खानवडे पवित्र आत्म्या खानवडे. ती काळजां मोगान भर शांती समाधान राज जाऊन दी. पवित्र आत्म्या शांती समाधान राज जाऊन दी. शांती समाधान वावरूच्या मनशांक सांगात दी. कृपा दी पवित्र आत्म्या. भुकेल्या लोकांक, कष्टले लोक आधार दिले सांगात दी पवित्र आत्म्या. सांग come Holy Spirit, come. Jesus, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Pour out your Spirit, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. We trust you, Jesus. We trust you, Jesus. ये पवित्र आत्म्या, come Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या या राज्यात शांती समाधान राज जाऊन दी. सत्य आणि अन्याय पयस करून दी. वाईट चटवटीक जाऊन तिथं बंद पडून दी. पवित्र आत्म्या come. ये पवित्र आत्म्या ये अभिषेक हर एकल्याक अभिषेक तुझ्या सत्यान बळवंत कर. अभिषेक कर पवित्र आत्म्या. अभिषेक कर पवित्र आत्म्या. touch each and every hearts of the people. touch Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. We trust in you. We trust in you, Holy Spirit. Lord Jesus, we trust in you. In your holy name we pray, Lord Jesus. In your holy name we pray, Lord Jesus. Pour out your Spirit on this day, Lord Jesus. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 समयाचे आशीर्वाद जोडून थाय जाऊन गावया गीत येद्या वडा सक्रमेंतां. येद्या वडा सक्रमेंतां सुस्तां नामान करूया. पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदया. सलबोनेच्या उस्तुत्विस्या बावटाचे ओर्तिया. ससे बापा तसे फुता उल्हासानी स्तुतीजा. पती महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यात वसिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समास
नावाता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.